fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dumping of garbage on service road to national highways in Santa Cruz constituency, causing nuisance and pollution. Whether the government is aware that some panchayats claim it does not fall in their jurisdiction. Whether the government will physically demarcate panchayat boundaries to the national highways. What plans will the government take to resolve the same? Because sir, कितें जाता विलेज बाउंड्री जे आसता ज्यो नॅशनल हायवेच्या सर्वीस रोडाचेर थिंगासोर भरपूर लोक डंपिंग करता गार्बेज आनी जाता कितें एक पंचायत म्हणटा ती आमकां लागना दुसरी पंचायत म्हणटा ती बाउंड्री म्हणटा तेंची आनी अशें करून ती गार्बेज कोणूच काडिना हांव म्हाजे मागणे आसले गव्हर्मेंटा कडेन की थिंगासर एक लायन मारची फिजिकली आनी एके सायडीच्यान मार्क करपाची ही खंयची पंचायत जावं तूं मेर्शे सांताक्रूज चिंबेल जाल्यार मार्क करपाची हे सायडीच्यान जर चिंबेल हे सायडीच्यान मेर्शे अशें मार्क करपाचें लायन दवरपाची कित्याक गार्बेज खंयच्यो पंचायतीन काडपाची ती गमूंक जाय लोकांक नाल्यार कितें जाता गार्बेज उडयत आसतना ही पंचायत म्हणटा ते काडटले तेंचे ते पंचायत म्हणटा आमची न्हू तेंची आनी अशें करून गार्बेजीची हिंगासर लायनूच लागता आनी कितें जाता अशें लोकांक त्रास जाता अशें जावंक ना आनी हे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सींत न्हू हे आख्ख्या गोंयान हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आहा ही लायन कशे भाशेन मारूंक जाय आनी मार्कींग करूंक जाय थँक्यू सर तेन्ना म्हाका इन्शुरन्स दिवचे I will discuss with the Panchayat Minister because this involves Panchayat Minister also and try to resolve. His point is correct. ठीक सर लायन मारपाची गरज आहा आनी हे सायडीच्यान मार्क करपाची उंचे सायडीच्यान उंची पंचायत हे सायडीन उंची पंचायत ती नाल्यार कितें जाता कन्फ्युजन जाता आनी पंचायती सुशेगाद बसता आनी कोण काडिना